फाटली इलेक्शनाची उपरांत एक पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून ही डिसअपॉइंटमेंट आशिल्ली की तुम्ही इतली जाणांक भितर घेतले बट तांकां लागून वोट शेअर वाडलो ना. हो एक व्हडलो लेसन फाटली इलेक्शनान दाखोवन दिलो काय कितें? न्ही, कशें आसता की एखाद्यान पार्टीन प्रवेश केलो म्हणून सगळेच मतदार ताचे बरोबर भितर सरता अशें ना. कारण प्रत्येकाची एक एक पार्टीचें हें आसता. तो मनीस पार्टीन आसा म्हणून आपण ताच्या बरोबर अशा पद्दतीचें आसता. आनी त्यामुळे बरेचशे जे लोक असतात ते एखाद्यान पार्टी बदलली म्हण सगळे 100% येना. कदाचित थोड्याचे वैयक्तीक रिलेशन आसता, 50% तांचे बरोबर वता आसतले. पण बाकीचे जे आसता ते पार्टी म्हणून आपल्या हाचे बरोबर रावता. त्यामुळे ताचो व्हडलो फायदो नवीन एडिशन मनीस जरी आयलो आसत जाल्यार पार्टीक त्या मतांचो व्हडलो फायदो जाता अशें म्हजें. फाटली वेंचणुकेक ही एक डिसअपॉइंटमेंट आशिल्ली काय कितें की इतली जाणांक घेतले पण तांणी वोट शेअर वाडयलो ना म्हणून? कितें आसता की वोट शेअर जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी सदोदीत जाल्यार 2 भशेन मतदान जाता. लोकसभा निवडणुकीचें मतदान हें सदांच भारतीय जनता पार्टी मोर दॅन 50%चेर वता. आनी विधानसभेच्या निवडणुकीक आमी सरणेक 32, 33, 33.5 हायेस्ट जें आसा तितपर्यंत वता. आनी त्यामुळे 1%, 2% वयर सकयल जायत जाल्यार मागीर सत्ता येता, सत्ता वता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमचो वोट शेअर जो आसा, वोट शेअर कारण पार्टीक मत मारणारे लोक हे तशे फिक्स आसतात. थोडेशे सदोदीत प्रत्येक इलेक्शनाक वयर सकयल थोडें जाता. थोडे येतात, नवीन येतात, नवीन जुने वयतात, अशें थोडें आसता. आनी त्यामुळे नवीन एखादो पार्टीन जेन्ना येता त्या वेळाचेर इट डिपेंड्स कोण तेचे पर्सनल लोक कितले ताचेर येता हाचेर सगळें डिपेंड आसता. आनी ती एक जज करपाचो टायम जो आसा तो लोकसभा इज द बेस्ट. त्यामुळे त्या लोकसभेक आमच्या लक्षांत येतलें की खंयच्या मतदारसंघान नवीन येतकच तेंचे वोट शेअर आमचे बरोबर आयिल्ले आसात हें आमकां त्या वेळाचेर लक्षांत येतलें.